बजरंगबली हनुमान की जय श्रीराम। सगळ्यांना नमस्कार। हो जो कितें प्रकार आमच्या गोव्यात चल्ला तातून एक लक्षात सगळ्यांनी घेवपाक जाय। बरेच विषय जाले, बरेच आवाज चल्ल्या, बरेच मागण्यो फुडें आयल्या। गोंयकारांनी इतले लक्षात दवरूंक जाय, आमी आता नवरात्र साजरे करत असताना आमी लक्षात दवरुया की संपूर्ण भारतभरात जिका दुर्गा माता म्हणून पुजली होता ती या गोव्यात मात्र शांता दुर्गा असा लक्षात दवरा। त्यामुळे ही शांता दुर्गा हांगासर भगवान परशुरामाची भूमी असा, तो या भूमीचो जनक असा, ताका हांव वंदन करता आणि म्हजे पुढचे विचार मांडटा। कारण ह्या भूमीन ताका कितें अपेक्षित आसा तर ताणें ही भूमी तयार केली शांतते खातीर, म्हणून दुर्गा माता हांगा शांत आसा। बाकी सगळ्या ठिकाणी उग्र रूप जरी असले तरी हांगासर शांत आसा। त्यामुळे प्रत्येकान हांगासर धुमशाणा दादागिरी कितें करत असताना विचार करचो। जे जे कितें प्रकार चल्ल्या गोव्यान, हालींच काही आंदोलनां जाली, काल पयले एकामेकाचेर मारहाण, कोणाक थांबयलो, कोणाचेर हेल्मेट मारले आणि हातून हांवेच प्रतिक्रिया वाचल्या व्हॉट्सएप सोशल मीडियाचेर, तुम्ही वाचले आसतले। अनेक क्रिश्चन लोकांनी प्रतिक्रिया दिल्या की हो प्रकार आमचो गोंयचो न्हय म्हणून। यातून एक लक्षात दवरा, परत एकदा सगळ्या गोंयच्या लोकांक हांव शिटकावणी दिता, दोगांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ। गोव्यान हांगासर जे चल्ला थंय तिसरी शक्ती अजून पर्यंत राजकीय दृष्ट्या सुद्धा आपले स्थान निर्माण करू शकूंक ना, ती आता फुडें तयार करून चल्ल्या। बारीक लक्षात दवरा, गोव्यान एक आंदोलन उभे रावपाक लागलेले जिहादी मानसिकतेच्या विरोधात, जिहादी शक्तीच्या विरोधात। त्या संदर्भात हो खंयतरी हो विषय डीएनएचा आयल्यानंतर पहिली मागणी आयल्या, अनेक वेळा आयल्यात। मँगलोरियन भितर जर सर्च करीत मँगलोरियन क्रिश्चनांनी मागणी केल्ली आसा या संदर्भात, या विषयी अनेक मागण्यो जाल्ल्या। तांणी एक्सपोजिशनाक विरोध सुद्धा केला, पूण ते विषय शांततेन हाताळले गेले। आता जो विषय अशा तरेन पेटयलो वता हाचे कारण कितें तर गोव्यान अशांतता, अराजक निर्माण करचे आणि हे करपाच्या फाटल्यान कदाचित आंतरराष्ट्रीय जिहादी तत्व असू शकता। आज बांगलादेशी रोहिंगे घुसखोर हांगासर घुसल्यात, तांच्यांनी कितें प्रकार हांगा गोव्यान चालू केल्या देवाक खबर। या सगळ्या विशयाचेर हो विषय प्रामुख्यान असताना एका दृष्टीन हो दबाव चल्ल्या। त्यामुळे गोव्यान जे क्रिस्ती आणि हिंदू बांधव हांगा शांततेन रावतात ते शांततेन जोपर्यंत रावतात तोपर्यंत ह्या तिसऱ्या शक्तीक हांगा गोव्यान कांयच करूंक मेळना, आपले राजकीय स्थान सुद्धा निर्माण करूंक मेळना। हे बारीक लक्षात दवरा आणि ह्या दृष्टीन दोगांनी ह्या गोष्टींचो विचार करूंक जाय की आमी गोव्याची शांतता कशी राखतली आणि ह्या तिसऱ्या शक्तीक आमी एकत्रितरित्या तोंड दिवपा खातीर फुडें सरत आसतनाच हो विषय अशा तरेन तयार केला की फूट घाला, डिवायड अँड रूल पॉलिसी। त्यामुळे आमच्यान फूट घालपाचो हो प्रकार चल्ला, म्हणून म्हाका परत एकदा दिसले की ह्या क्रिस्ती लोकांनी त्या खातीर ताचेर कॉमेंट दिले की अशा तरेचे आक्रमक आंदोलन आमचे न्हय, शांततेन आंदोलन करा, पीसफुली आंदोलन करा अशी मागणी आयली। तुम्ही पळयले आसतले व्हिडिओ कशा तरेन हातून वेगळो एक मानसिकता तयार जाल्या।